आमचे एक प्रयत्न आसा आणि आमी गव्हर्मेंट आणि सगळे स्टेक होल्डर्स आणि आमी सोसायटीक सांगता की डिझायन कॉलेज गोंयान एक असलो एक प्रोफेशनल डिझायन कॉलेज जालो तर गोंयाची उन्नती खूप वाडटली आणि आमचे ते सगळे प्रॉब्लम्स आसा वेजे गार्बेज प्रॉब्लम हे ते ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज हे ते सगळे विल बी मिटिगेटेड अँड वी विल क्रिएट अ team or a cadre of designers who can not only lead Goa into the next century in the coming years, but across the country can make a mark. After all, some of the biggest designers in the world and in India are Goan origin. Charles Correa, one of the foremost people in the world, is of Goan origin. Wendell Rodrigues, आसा तो फॅशन डिझायन पण ताणें ताजे वयर बुक्स पुस्तक बरयला इंटरनॅशनल केला ताजे ब्रँडिंग दॅट इज ऑल्सो ही इज वेल नोन डिझायनर देन यू हॅव डीन डी क्रूज म्हणून जायते लोक आसा हू हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड इमेन्सली टू द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ डिझायन इन दीस तेन्ना हें सांगता आसतना तुमी जे उलयतात पळय तेन्ना मॅनेजमेंट आनी डिझायनींग हे जवळ जवळ लागींचो संबंध आसा की मॅनेजमेंट आनी डिझायनींग हातूंत फरक कितें आसा आतां जेन्ना हांवें म्हणलें तशी की आमी रायट सायडीड आनी लेफ्ट सायडीड ब्रेन आसता अँड लेफ्ट सायडीड इज द मोर लॉजिकल थिंकींग वेन इट लुक्स एट नंबर्स फायनान्सीस लॉजिकल थिंकींग आनी हो जो आसा क्रिएटीव सायड हाजो कॉम्बिनेशन मिटींग पॉयंट जो जाता दॅट क्रिएट्स द डिझायनर आनी वेन यू लूक एट मॅनेजमेंट आतांचे पळय इतले MBA भुरगे आसा पूण तांकां जॉब ना सो हाव डू वी गेट management students to think creatively, bring innovation into their thinking in their companies or in their business is by using elements of design. Creative thinking आणि हे जे आमी दोन्ही एक जाले that is what we call rational creativity. ओके म्हणजे लॉजिक आणि क्रिएटिविटी हाचो सहयोग दिसता. सर तुमी वेगवेगळे कॉलेजीस सांगले म्हणजे पुण्याक कशें आसा अहमदनगर आसा किंवा आनी खंय तरी आसा अहमदाबाद आसा तेन्ना ह्या सगळ्या जे कॉलेजी आसात आनी रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन आसा तांकां खंय तरी एंट्रन्स एग्जाम आसतली आनी तेन्ना हे सगळे तेंचो एडमिशन प्रोसिजर कितें आसता की जेणे करून आमचे भुरगे ताका तयारी करूं शकता. जे भुरग्यांक क्रिएटीव जे भुरगे आसता तांचे एक पोर्टफोलियो करता ते इट इज अ स्टँडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर डिझायन पूण आमी जे कितें बेसीक कितें स्किल्स आसा म्हणजे ग्रॅज्युएशन हाका कंपल्सरी ग्रॅज्युएशनाचे कंपल्सरी ना इवन इफ ताणें 12th स्टँडर्ड समज केलें ऑर 10th स्टँडर्ड बी पास केलें आनी ताणें कोर्सीस केलो की ताजे स्वताचे एक इंट्रस्ट आसा. कोर्सीस म्हटले कसले आतां समज ताणें एक कोर्स केलो ऑन फोटोग्राफी व्हिडिओ फिल्मींग ऑर रिलेटेड टू लिटरेचर ताणें कितें थोडे कोर्सीस केले he or she can actually go into a design program. But design जे program आसता they look at creating a portfolio. आपले एक portfolio आसपा जाय basic rendering skills आणि ability to take part in a basic exam. Entrance exam आसता it is just to test your ability whether you can creatively write and communicate with the in the exam. आणि अभ्यासक्रम आसा तो कितल्या वर्सांचो आणि त्याची फी स्ट्रक्चर बीन कशें आसता. अभ्यास आसता फॉर अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम 3 वर्सांचो आसता आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट इज 2 years. ताचो कसो स्वरूप कशें आसता अभ्यासक्रमाचें म्हणजे प्रॅक्टिकल नॉलेज तांकां कशी दितात काय फक्त थियोरेटिकल नॉलेज. द बेस ऑफ डिझायन इज प्रॅक्टिकॅलिटी. तर थियोरी म्हणून सामकें नेग्लिजंट की इज टोटली पूट बिहायंड कित्याक हे भुरग्यांक प्रॅक्टिकॅलिटी शिवाय डिझायनान ताजे ही वील नॉट सक्सीड म्हणून ऑब्वियसली इन द फाउंडेशन कोर्स जे म्हणटा इन द फर्स्ट इयर ऑफ फाउंडेशन देर इज एलिमेंट ऑफ थियोरी कित्याक ही हॅज टू अंडरस्टँड ही ऑर शी हॅज टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड ऑफ डिझायन बट एज यू स्पेशलायज यू गो मोर इन टू द फील्ड अँड अंडरस्टँड वॉट इज निडेड स्पेसिफीक टू युअर इंडस्ट्री आणि जवळ जवळ फीज जे आसता ते रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट्स चार्ज अपवर्ड्स ऑफ 1.5-2 lakh rupees going upwards including hostel fees आणि ते सगळे म्हणजे हे तुम्ही फी सांगला ती काही प्रमाणात खूप आसा जेन्ना जर फी इतली आसा जाल्यार ताच्या जोडीक रिटर्न्स जे येतात ते तितलेच आसचे पडटले तेन्ना
हे जेन्ना आमचे भुरगे कंपनीन वतले किंवा मेरिटान तांकां खंय तरी तांकां नोकरी मेळटली तेन्ना तांकां सॅलरी हेजें पॅकेज आसतलें तें कशें कितें आसतलें? एंट्री लेवल भुरग्यांक मिनिमम 2.5-3 lakhs पर इयर आसता आनी हांव फक्त बेसीक सॅलरीचें म्हणटा. ओके. विदीन 2 years ताजी स्कील बरी आसा, इमिजिएटली ही गोज इन टू द 3.5-4 lakh ब्रॅकेट. आनी जो भुरगे आर डुईंग स्ट्रेटेजीक वर्क, युजर इंटरफेस जे आसता or user experiential design जे आसता, they are paid upwards of 10 and 15 lakhs. कित्याक आतां तुमी पळयल्यार गुगल, फेसबूक, मायक्रोसॉफ्ट ताणें सगळ्यान आपले डिझायन सेंटर हांगा इंडियान उक्ते केल्ले आसा. ओके. एंड दे एम्प्लॉय अपवर्ड्स ऑफ 200-300 पीपल इन देअर डिझायन सेंटर्स. ओके. गोंयान जे डिझायनींग हे खरेंच वेगळो कन्सेप्ट आनी नवीन कन्सेप्ट आसा तेन्ना गोंयच्या भुरग्यांचो ह्या डिझायनींग प्रोफेशन कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कसो आसा? तेंकां कशा रितीन प्रतिसाद दिला की डिझायनींग फिल्डान आतां आमचे गोंयचे भुरगे आसात? गोंयान म्हणून डिझायन स्पेसिफिकली फक्त 2 डिझायन फर्म अशी रेप्युटेड आसा सद्या. सायनॅप्सीक आसा, दोना पावलान आसा. भुरग्याक गोंयान देर आर व्हेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटीज. ताणें आपले समज प्लॅनिंग केलो. आतां इव्हेंट मॅनेजमेंट पळयल्यार इतले तरातरांचे वेडिंग जाता गोंयान, व्हडले प्रोग्राम्स जाता. दे कॅन टेक पार्ट इन दॅट अँड टेक ऑन दीज प्रोजेक्ट्स वीच पे व्हेरी वेल. ओके. म्हणजे हेच करपाची गरज ना. आतां तुमी डिझायनींग म्हटलें न्ही, म्हणजे फक्त नोकरीच करपाची गरज ना, तो स्वताचो उद्योगूय करूं शकता. तर म्हाका एक सांगात की आमचे एक धारणा ही आसता की खंयचोय कोर्स केल्या उपरांत किंवा खंयची डिग्री केल्या उपरांत आपल्याक गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो अशी एक आमची मानसिकता आसा. तेन्ना डिझायनींग केल्या उपरांत फक्त नोकरेच्या फाटल्यान न धांवता तो स्वताचो रोजगार कशा प्रकारे ओपन करूं शकता, म्हणजे उगडूं शकता? हें आतां इंटरनेट वर्ल्ड जे आसा आनी हाय स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटीचेर द वर्ल्ड इज आवर प्लेग्रावंड. आतां एक सादारण तुमकां एक एग्जाम्पल दिता हांव. मडगांव, हांव रावतां मडगांवान. थंय एक कंपनी आसा वीच वर्क्स विथ हॉलिवूड. ओके. तांचे ब्लॅक अँड व्हायट पिक्चर जे आसा दे मेक दॅट इन टू कलर अँड सेंड इट बॅक टू देम. 5 भुरगे आसा. एक इटालियन कार कंपनीचे डिझायन गोंयान करता, स्टायलिंग करता सगळे कंप्युटराचे रेंडरिंग बी आनी परत इटली धाडटा. ओके. असले जायते एग्जाम्पल्स आसा. शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन डिझायन आतां सामको व्हडलो क्षेत्र आसा. हे तुमी गोंयान बसून आपले एक ल्हान रूम घेवन बरो कंप्युटर सगळे घेवन हाय स्पीडाचेर तुमी आपले काम करपा जाता. अँड यू कॅन वर्क विथ Reliance Animation or any of the large animation companies in India. म्हणजे फक्त तुम्ही नोकरीच्या फाटल्यान लागपाची गरज ना, तर स्वताहूनच तुमचे जर कुवत आसा जाल्यार वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्ही व्यवसाय करू शकता. सर, हे डिझायनींग म्हणजे तुम्ही जे म्हटलें की गोंयानूय तुम्ही सुरू करपाची उद्देश आसा जाल्यार ताजें स्वरूप कशें आसतलें? स्वरूप म्हणून आमी जागो म्हत्व आसा. एक स्पेस, लँड इज गोंयान सामके इतले एक्सपेन्सिव्ह आसा की एक कॉलेज अशी घालपा इज वन ऑफ द म्हणजे कॉलेजचे म्हणजे तुम्ही हे इतले सांगले म्हणजे तुम्ही म्हणले वेगवेगळे फील्ड आसात. तर गोव्याच्या दृश्टीन म्हणजे गोंयची इकॉनॉमी किंवा गोंयचे मार्केट ह्या सगळ्या दृश्टीन विचार करता हे डिझायनिंगाचें स्वरूप जर कशें आसलें तर जेणे करून भुरग्यांक हांगाच जॉब मेळटले? हांगा जॉब मेळूं शकता तांकां, वेदर ही लुक्स एट हीज ओन बिझनस. तो एक ताका ऑपॉर्च्युनिटी आसाच. पण गव्हर्मेंटाचो सहयोग आसा टू पुट अप अ डिझायन प्रोग्राम. गव्हर्मेंटान सपोर्ट करूं जाय, वेदर इट इज प्रायवेट एंटरप्रायज की इन्स्टिट्यूशनाक. एक इन्स्टिट्यूशन बिल्ड करपाचें हे एक इच्छा आसपा जाय सोसायटीचे, which then can create these different disciplines जे आमी उडयले in one place, creating a design habitat. ओके. or a design habitat. आणि म्हणजे हे जे डिझायनींग जे आसा, जो नवीन करायची हो कन्सेप्ट आसा, तो कन्सेप्ट आतां भुरग्यां मेरेन आमी कशा रितीन पावोवंक शकता? म्हणजे एक खंयच्या माध्यमांतल्यान तो भुरग्यां मेरेन हो कन्सेप्ट पावोवंक शकता? म्हाजे कोतान की आमी समज स्कूल्स आनी कॉलेजीसान एट अ अर्ली स्टेज भुरग्याक एक डिझायन कॉन्सेप्टाचे एक सीड घालपा जाय तांचेर.
whether it is through basic rendering skills, photography, video, तरातरांचे मिडियम आतां आसा अवेलेबल विथ अस, एनिमेशन, शॉर्ट फिल्म्स, लिटरेचर, हे सगळे जे वेगळे जे क्रिएटीव सायडाचे जे वस्तू आसा, इफ वी कॅन ब्रिंग यंग पीपल इन टू दॅट फोल्ड थ्रू दीस डिफरंट मिडियम्स, म्हाका दिसता द कॉन्सेप्ट ऑफ डिझायन कॅन बी ब्रॉट इन इवन अर्लियर. तुमकां एक जपानाचें एक उदाहरण दिता हांव. थंय भुरग्याक, स्कूल भुरग्याक जेन्ना तो शाळेंत पावलो की ना, ताणें आपले दिसाचे एवरीडे होमवर्क ताका मेळना. तेजे टिचर ताका एक शीट ऑफ पेपर दिता आनी ताका सांगता तुजें होमवर्क रातचे बसून आपलो दीस कसो आसो ताणें पेंट करून की ड्रॉ करून दुसरे दिसा हाडपा जाय. हे ताणें थ्रू आवट हीज स्कुलींग फॉर 365 days, ऑल हीज स्कूल डेज अप टू 10th स्टँडर्ड ताणें फक्त तशीच आपले होमवर्क करपाचें. आनी जो जेन्ना पास जाता ताजे आख्खे फर्स्ट स्टँडर्ड आसून 10th स्टँडर्ड पर्यंत सगळे स्टेपल करून ताका एक ग्रॅज्युएशन म्हूण ताका बूक दिता. आनी पळोवपाक गेल्यार जॅपनीज आर वन ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डिझायन. सो हाचो अर्थ आमी आमचे टिचिंगाचेंय डिझायन बदलचें पडटलें जर आमकां बरे डिझायनर जाय जाल्यार. ही कार्यावळ सगळे आमचे दर्शक पळयतात आनी खूब भुरगे आसतले जे ह्या फिल्डान येवपाक सोदता. शेवटाक तुमी तांकां ह्या फिल्डान येवपा खातीर कितें संदेश दितले? हांव म्हणटा की तुमचे भुरग्यांक एक इच्छा आसा की हांवें डिझायन करप, तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें. कित्याक ही न्यू एरिया आनी ही एरिया जी आसा डिझायन एरिया हे खूब व्हडले जावपा आसा. जे आमी पयलीं पळयताले इंजिनियर सामके वाडले, मेडिकल प्रोफेशन वाडले, तशी डिझायन खूब वाडपा आसा. आमी आपले ते जे म्हणटा न्ही टीप ऑफ द आयसबर्ग पळयलां आमी. आनी जे भुरग्याक डिझायन क्षेत्रान वचपा जाय तांकां अशी नॅरो दृश्टीसून पळोवप न्ही की ओ ही वील ओनली बी अ फॅशन डिझायनर or he'll be an architect designer. Once he joins, he or she will find their own journey and will find a creative aspect that will make him or her success and success to parents. म्हाका दिसता ही इच्छा तुमची जी व्यक्त केल्या ती फलादीक जातली अशी अपेक्षा बाळगुया. सर तुमी हांगा आयले आनी खूब विस्तारान ह्या संदर्भान उलयले, त्या विशीं तुमचे प्रुडंटच्या वतीन देव बरें करूं. देव बरें. हे असले मनीष गोसालिया आनी डिझायनिंग ह्या क्षेत्रा विशीं त्यांनी हांगा मार्गदर्शन केलें. ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रारा दनपारां 1:30 आनी रातचे 10:30 वरां पळोवंक मेळटली. तुमकां कितें सुचोवणी तुमची आसा जाल्यार features@prudentmedia.in ह्या ईमेलाचेर आमकां धाडात. पळयत रावात प्रुडंट.